सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो नमस्कार आनी एका विशिष्ट खेरीत कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार. मोगाच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलान सादर करच्या संडे स्पेशल कार्यक्रमात विविध विशयाचेर आमी माहितीपूर्ण कार्यक्रमात तुमचे मुखार आमी समर्पित केल्या. आणि आज एक प्रत्येक विशयाचेर एक वर्तें कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. वय आमी सर्व कुटुंबादारां आनी आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं आवय बापायचो संतोष जावन आसात. आनी आज या आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो बांद कसो आसूंक जाय आनी तांचो संबंध कसो आसूंक जाय आनी ह्या एका विशिश्ट संबंधाद्वारे तो फुडाराचो दिवो कसो पेटोवंक जाय, कसो परजळोवंक जाय आनी आमच्या घरांतली आमच्या कुटुंबांतली आमची भुरगीं ती कशे परजळीक नक्तीरा जावन समाजींत ती परजळोवंक जाय म्हणल्यार खेरीत विशयाचेर एक भासाभास कार्यक्रम चलोवंक आमी आतां आयते आसा. आनी ह्या विशेष कार्यक्रमाक आज आमचे संगीत तांचो मोलादीक सांगात हांगासर लाभोवन आसात आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाची धर्मभयण मानादीक डॉक्टर सिस्टर जुडी लुईस. ताची वळख हांवें परत तुमकां सांगची गरज म्हूण म्हाका दिसना, कित्याक फाटल्या सबार एपिसोडांनी मोलादीक जाणवाय आमच्या पळोवप्या संगीत तांणी वांटून घेतल्या. आनी परत हांव तुमकां सांगूंक आशेता, फाटल्या सबार वर्सांतून फामाद मंगळुरांतल्या फामाद एक कावन्सिलींग सेंटर जावन आसचें संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर हांगासर तिची मोलादीक सेवा ती दिवन आसा. आनी सबारांक ह्या कावन्सिलींग सेंटरांतून बरेंपण लाभला, माहेत लाभला, जिविताचो उजवाड थंयसर लाभला आनी सूक्त जाल्ली ती एक सलाह थंयसर आमची सिस्टर दिवन आसा. तर आयच्या ह्या खेरीत कार्यक्रमाक मनादीक डॉक्टर सिस्टर जुडी लुईस हांकां मोगाचो येवकार आमी आतां आशेवया. सिस्टर, भोव अपुर्बायाच्या वर्त्या कार्यक्रमाक सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर पळोवप्यांच्या नांवी तुमकां मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. सिस्टर, येदोळच हांवें एक मोठवें प्रस्तावन दिलें. कुटाव जे देवान जोडिला मनशान मोडून असो ह्या खेरीत गणगणीत उतरां सवे आमी कुटाम बांदून हाडटा आनी ह्या काजारी जिवितांत देवाची बेसांव जावन आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं बाळां उसातात. वर्ती जबाबदारी आमकां आसता क्रिस्ती मेटांनी तांकां चलोवंक आनी तशेंच वर्त्या आवय बापायच्या खेरीत मोगान तांकां मुखार व्हरूंक. तर ह्या एपिसोडांत ह्या एका भासाभास कार्यक्रमांत भुरग्यांचो आवय बापाय मदलो संबंध कसो आसूंक जाय ह्या विशयांत एक मोठवें प्रस्तावन तुमी दिल्यार ह्या कार्यक्रमाक एक चालक दिल्ल्या बरीच. मोगाच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. तशेंच ह्या तुमच्या सहकाराक आनी प्रोत्साहाक हांव आभारी जावन आसा. आनी आज परत तुमचे मदेगात कुटुंबा जिवितांत कसो संबंध आसूंक जाय, तो एक दिवो जावंक जाय म्हणल्या विशयांत आज हांव उलोवंक तुमचे मुखार आसा. देव बरें करूं सिस्टर. येदोळस भोव मोठव्या रितीर अर्थावरीत रितीर तुमी आयच्या कार्यक्रमाची एक सुकण्या नदर तुमी दिवन जाली. आतां कार्यक्रमाची आमी सुरवात करया. सर्व आमचे पळोवपी राखून आसात. एका आवय बापायन भुरग्यांक कशें खंयच्या रितीर वाडोवची गरज आसा? भुरग्यांक वाडोवचें म्हणल्यार एक पाठ बूक वाचून वा टेस्ट बूक वाचून पास केल्ल्या बरें न्ही, वा एका क्लासीन बसून लेक्का शिकून पास केल्ल्या बरी न्ही. आतां आमी रांदप करीत जाल्यार आमी यूट्यूब पळयता वा टेस्ट बूक वाचून एक बरी रेसिपी तयार करता. पूण भुरग्यांक वाडोवचें म्हणल्यार यूट्यूबाची गरज ना. भुरग्यांक वाडोवचें म्हणल्यार तांचें पालन पोशण करचें एक जबाबदारीचें काम जावन आसा. हें एक मिसांव जावन आसा. आवय बापायनी 24 वरां भुरग्यां सांगाता खर्चूंक आसात, तांचो वेळ तांकां दिवंक आसा. हें जावन आसा भुरग्यांचें फुडार. कशें आमी एक ल्हानशी रोंपी वा जड लावन ताचें पालन पोशण करता ताच्याकी चडतीक मापान आमच्या भुरग्यांक सुरवेर तावन अखेर पर्यंत तांच्या मोतीची, कुडीची, दैवीक आनी भावनात्मक खाण दिवन ह्या आधुनीक समाजांत बरें तांकां नागरीक करून जियोवचें हें जावन आसा भुरग्यांक वाडोवचें.
अशें भुरग्यांक आवय बापूयचो पात्र भोव गरजेचो आनी सकाळीक जावन आसा. आवय बापूयचो संबंद आनी भुरग्यांक भोव गुंडायेचो आनी उंचायेचो जावन आसा. सिस्टर, आता तुम्ही सांगले आवय बापयचो संबंध ह्या विशयांत तुम्ही तुमची एक माहिती दिली. आता म्हणजे पहिले सवाल, ह्या आवय बापय मदलो आनी भुरग्यां मदलो संबंध कसो आसूंक जाय? भुरग्यां आनी आवय बापूय मदलो बांद तो भोव गुंडायेचो जावन आसा. एका भुरग्याच्या जिवनांत प्रभाव घालचो जावन आसा आनी आमचो पवित्र बांद विश्वासपणाचो जावंक जाय. नातर रेवेर बांदिल्ल्या घरा बरें जाता तें कुसलोन वेता, कुटुंबां जिवीत बेसन जातात. अशें आवय बापूयनी भुरग्यांक जिवितांत गोडसाण मात्र न्हय, कोडूय आसा म्हणून आमच्या जिवितांत भुरग्यांक शिकोवंक जाय. धाकल्याक सांगचें तर दर्यांतलें उदक पळयतना आमी पिशार जाता वा आमकां तें एक एट्रॅक्शन भोगता, थंयसर आकर्शण आसता. तें आकर्शण जाता म्हणून आमी दर्याच्या गुंडाया गेल्यार थंयसर जावचें घर्शण वा अवघड घडटा. ताच्या बदलाक तें पयस तावन पळोवन ताची वरवण केल्यार, ताची सबाय पळयल्यार आमी अवघडातावन पयस रावता. ताचें वर्तें आमच्या भुरग्यां बाळाक सांबाळोवचें. कशें आमी दर्याची सबाय वर्णयतावी ताचें चड मापान आमच्या भुरग्यांचें पालन पोशण करी जाय. भुरगीं ल्हान व्हड करता आसतना कितेंय जावं कशेंय जावं म्हणून वागयल्यार भुरगीं आमचे हात चुकोवन पयस वतात, आमच्या हातांत आसनात. मागीर सुरसरून कितेंच फायदो ना. आवय बापायनी सांगचें, म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात, घर सोडून वेतात म्हणचें. कांय इल्लें तांकां समजोणी दिल्यार भुरगीं पाटें उलयतात. कन्नडांत एक सांगणी आसा, गिडवागी बग्गद्दू मरवागी बग्गिते म्हणून. कुटुंबांत शिस्त आनी मोग दिल्यार भुरगीं एक कुटुंबांत भांगारा बरें परसाळटात आनी कुटुंबांत तीं थीक जातात. अशेंच समाजांत एक बरी नागरीक जावन बरीं भुरगीं आमच्या कुटुंबांत वाडून येवंक साध्यता आसा. तुम्ही एक गंभीर विशयाचो प्रारंभ केलो. तुम्ही पालन पोषण, हें पालन पोषण खंयच्या रितीन आमी करीचे आनी हाचो परिणाम कसो जाता म्हणून तुमी आतां सांगलें. पूण आतां विवरात्मक जावन खंयसर हें पालन पोशण एका कुटुंबांत आवय बापयतावन प्रारंभ जाता. भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें भुरग्यां ल्हान तावन प्रारंभ जाता. ल्हान प्रायरच आवय बापयचो सांगातपण मोग हो भोव गरजेचो. पूण आतां आधुनीक समाजांत कितें जाता की म्हणल्यार आवय बापय भुरग्यांक आयाच्या हातांत वा कामेल्याच्या हातांत दिवन भायर वेतात कामा खातीर. घालपाक जावं पुरो वा युरोपाक जावं पुरो वा इस्रायलाक जावं पुरो वचून तांचें काम पळयतात. हांगासर भुरग्यांक आवय बापयचो मोग मेळना. ताच्याकी चड सांगचें तर आवय बापयचो सांगातपण भुरग्यांक मेळना. अशें भुरगीं आवय बापयच्या मोगातावन वंचीत जातात. ह्या सुरवेर प्राथमीक हंतार भुरग्यांक आवय बापयची ती उब भोव गरजेची आनी तशेंच सांगातपण जावंक आसा. आनी एक दाखलो सांगचें जाल्यार आतांचे आवय बापय आपल्या कामा खातीर चडावत घालपांत आसलें आवय बापय आज्या आजेच्या हातांत भुरग्यांक दिवन वेतात वा कुटुंबांतरां कडेन दितात वा सयऱ्यां कडेन भुरग्यांक तांकां पळोवंक सांगतात. पूण ताणें कितलें बरें करून पळयल्यार आवय बापयचो जागो कोणाकच दिवंक जायना. अशेंच जालें. एक भुरगें म्हणटा, म्हाका डाडा म्हणल्यार मस्त मोग, कित्याक म्हणल्यार म्हजी मम्मी हांव ल्हान आसतना ते इस्रायलाक गेल्ली म्हणटा. आनी एकलो भुरगो म्हणटा, म्हजे पप्पा आनी डाडा दोगांय घालपांत आसलीं आनी म्हाका आजे कडेन सोडून गेली म्हणटा. अशें भुरग्यांक आवय बापयचो मोग मेळना जाल्यार भुरग्यांक ल्हानपणा थावन तांकां भोगता. एक खरी गजाल तुमी उक्ताडाक हाडली. कित्याक एका भुरग्याक आवय बापय एक आदर्श जावन आसूंक जाय. खंयच्याय एका बऱ्यापणाक या बऱ्या फुडाराक वचाचें जाल्यार एक आवय बापय खंयच्या रितीर तांणी ताच्या भुरग्यांक आदर्शप्राय जावन आसूंक जाय म्हूण तुमची अभिप्राय? भुरग्यां तें एक सूक्ष्म रितीन पळोवची एक तांच्या ती प्रतिक्रिया आसता.
आनी हीं भुरगीं सूक्ष्म रितींत आवय बापूयक पळोवनूच आसतात, म्हणजे ऑब्जर्व करूनच आसतात. आवय कशी उलयता, बापूय कसो उलयता, तांचें नडतें कशें, तांची चाल कशें, भुरगें लक्षिल्ल्यान पळोवन आसता. आमी पळयलां जावं पुरो सबार पोवटें घरांत एक चेडूं भुरगें आसल्यार आवयन न्हेंसचें कशें, आवय कापड कशें न्हेसता म्हूण तें पळयता. आनी एक ल्हानसो कुडको काण घेवन आवय न्हेसल्या बरेंच कापड न्हेसचें आसता. चरको भुरगो जाल्यार बापयचें होणोक घालना, बापय बरेंच रावचें, बापय बरेंच उलोवचें, तें बापयतावन पळोवन शिकता. आतां घरांत भुरग्यांक आमी थोड्या फावटी फंक्शनाक आपोवन व्हरता. आमच्या समाजांत भुरगीं आमच्या सांगाता आसतात. आमच्या काजारांक जावं पुरो वा आमच्या उरल्या कार्यक्रमांक जावं पुरो थंयसर पिवन आसता. पिवन म्हळ्यार आमल पिवणें आसता. आतां वडिलांक सोरो दितात, भुरग्यांक वायन दितात, आनी बापूय सोरो पियेता आनी भुरगीं बापयक पळयतात. आनी इंच भुरगीं व्हड जाता आसतना सोऱ्याची रूच सांगतात. तो वेळ आमी आमच्या भुरग्यांक सारकें करूंक गेल्यार कांयच प्रयोजन आसना. हात चुकोवन वेता, टायम उतरून वेता. अशेंच आनीक हांवें दाखलो दिवचे तर घरांत आवय बापूय मोबायलार आसून भुरग्यांक यूज करनाकात म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं पाटी उलयतात आनी पाड उलयतात, तांकां आयकनात. अशें आमी आवय बापयनीच एक आदर्श जिणी जियेना जाल्यार कुटुंबांत भुरग्यांक सांगून कांय प्रयोजनाक पडना. भोव म्हत्वाच्या विशयार तुमी एक तुमची माहिती दिली. आतां मुखलो आनीक म्हत्वाचो विशय जावन आसा आमची कामां आमी करची. चडावत आजकाल कुटुंबांत पयलें 10-12 भुरगीं आसतलीं, पूण आतां एक चुकल्यार 2 अशें आसतना त्या भुरग्यांक कांय काम करूंक सोडनात. कालय आसल्यार त्या आवयन या बापयनूच तांची सेवा साकरी केल्ल्या बरी करची. अशें केल्ल्यात खंडीत जावन एक दुश्परिणाम जाता म्हूण सांग, भुरग्याच्या जिवितांत एक दुश्परिणाम जाता म्हूण म्हजी एक अभिप्राय. ह्या विशयांत आवय बापयक एक व्हरती जबाबदारी आसा. खंयच्या वेळार तांची कामां करूंक सूक्त मार्गदर्शन दिवंक जाय सिस्टर. भुरग्यांक ल्हान आसतनाच तांकां तांचें काम करूंक सोडी जाय. खंयचेंय काम जावं दी. आतां एक भुरगें ल्हान 1 मेटांतावन 10 मेटां काडूंक शिकता. ल्हान आसतना आवयन प्रत्येक तरान चेडो जावं दी चेडूं जावं दी एक पुजनाक आपोवन व्हरचें. थंयसर ताका थोडें कामाचें मायेत दिवचें आनी तांच्या प्रायाक लागून ही मायेत दिवचें. अशें घरांत भुरग्यांची बशी भुरग्यांनीच धुवन दवरूच्या बरी ल्हान आसतना भुरगें तांकां शिकयचें. आनीक ल्हान आसतना भुरगें कितें जाता की म्हळ्यार भुरग्यांचें माने केला आसा भुरगें करनात, होमवर्क करनात वा नोट्स इनकम्प्लीट आसता. तो आवय बापूयन करचें न्ही. आवय बापूयनी भुरग्यां सांगात बसून भुरग्यांच्यानच हातान तान करूंक शिकयचें. थोडी आवय बापूय कितें करतात म्हळ्यार भुरग्यांच्या ल्हान भुरग्यांक प्रत्येक तरान स्कूल बॅग समेत आवय बापायनी तयार करून दिवचें. तशें केल्यार भुरग्यांची जबाबदारी चुकता. भुरग्यांक एक आशा आसता म्हजें काम हांवें करीचें म्हणून. तें करना जाल्यार भुरग्यांचें फ्रिडम आमी वोण घेतल्यार बरें जाता. अशें आमी भुरग्यांक सोडिचें. आनी थोडे फावटी आवय बापाय भुरग्यांचें इस्कॉलाचें व्हॅन जावं तें बस येता म्हणसर आवय बापायनीच तांचें भुरग्यांचें बॅग तांणी व्होवन व्हरचें. ताच्या बदलाक भुरग्याच्याच खांद्यार घालना. तें भुरग्यांनी एक तो इस्काला बेचें अनुभव तांकां भोगाचें. अशिल्लें पुरो आवय बापायनी इल्लेशें भुरग्यांक तावन चड ती गमन दिवंक आसा. आनी एक उदाहरण दिवचें तर आमी आमच्या भुरग्यांचो मस्त मोग करता, आमी कोंडाटो करता. आनी थोडे फावटी आडनांवान आपोवचें आसता. मुन्ना, मुन्नी, आप्पू, बेबी म्हणून अशें आपयता. हें ल्हान आसतना ओके. व्हड जातना भुरग्यांक उरलीं भुरगीं टीज करतात. अशेंच जालें एक भुरगो ताका ल्हान आसतना आप्पू म्हूण आपयतलें. व्हड जातना एक 8थाक पावतना क्लासीच्या भुरग्यांनी ताका आप्पू म्हणून आपोवना, ताचें सारकें नांव आपोवना, आडनांवान आप्पण्णा म्हणून आपोवंक सुरू केलें. सो त्या भुरग्या बगलें आनी तो म्हणूंक लागलो हांव इस्कॉलाक येता पूण त्या सेक्शनान त्या क्लासींत हांव बसना म्हणूंक लागलो. थोडे फावटी आमी आवय बापूय चेडवां भुरग्यांक रे म्हूण आपोवचें. असलें पोर आपयतना ल्हान आसतना ओके. भुरगीं वाडून येतना भुरग्यां आनी आवय मदलें इल्लो जबाबदारी म्हळ्यार इल्लेशें तांकां कळाचें अशें कर नजो, अशें आमी आडनांवान आपय नजो म्हणून.
सो भोव अपुरबायेचे थोडे घडिता तुम्ही सांगले सिस्टर. आता तुम्ही केदाळा एक संपन्मूळ व्यक्ती जावन साबार संस्थांनी वेतना एक उल्लेख करतात विटॅमिन एन. विटॅमिन एन म्हळ्यार कितें आनी हाची महत्व कितें, गरज कितें, आनी आवय बापायनी हे विटॅमिन एन भुरग्यांक केदाळा आनी कित्याक दिवचे? विटॅमिन एन म्हळ्यार बारीच सोंपें. आमी मस्त तरांचे विटॅमिन आयकलात. विटॅमिन बी, सी, डी आनी मल्टीविटॅमिन्स आनी सगळें आमी आयकलां. पूण आवय बापायनी विटॅमिन एन यूज करीचे. विटॅमिन एन म्हणल्यार विटॅमिन नो म्हणून अर्थ. केदाळ एस म्हणटात भुरग्यां खातीर, तेवळ एस म्हणचे. केदाळ नो म्हणटात, नो म्हणचे धैर्य आवय बापायक आसाचे. आनी आमच्या भुरग्यांक आजकाल दुखोवंक नाका. आवय बापाय दुखयनात, तिदवण करूंक नाका. आवय बापायक कळीत आसल्यार, तांकां भुरग्यांची चूक म्हणून कळीत आसल्यार ताणें विचारल्यार सकट दितात. आतां चिंतया, भुरगे एक मोबायल जाय म्हणटात. आतां मोबायल जाय म्हणल्यार फुडले तें दिवचे गी नाका गी म्हणून आवय बापायक कळाचें. भुरगे रडले म्हणून मोबायल दिवचें न्ही. तशेंच आवय बापायक कळटा खंयचें गरजेचें वा खंयचें मरजेचें गी म्हणून. अशें आसतना साबार संगतींनी भुरग्यां खातीर आसल्यो वस्तू पुरो दिल्यार तें मुखल्या जिवनाक पाड पडटा. असले थोडे आमी आमच्या भुरग्यांच्या वाडवळी खातीर आमी जागृत करूंक आसा. आनी तें विटॅमिन एन, विटॅमिन नो यूज करचें न्ही. तें भुरग्याच्या फुडारा खातीर, भुरग्याचें एक जबाबदारी काण घेवच्या खातीर, ह्या वाडवळे खातीर आमी करूंक आसा. आनी थोडे पुटी भुरगीं विचारतात, हांव पास जालां, म्हाका एक बरें मोबायल जायचे म्हणून. आतां मोबायल काण घेवन दितात आनी मोबायल यूज करनाकात म्हणून आमकां आयच्या संवसारांत सांगूंक जायना. पूण खंयच्या तरेचे मोबायल भुरग्याक गरज आसा हें आमी इल्लें समजून काण घेवची. आनी आवय बापूय भुरग्यां सांगता मस्त पटी शॉपिंगाक वेतात. हर एक पटी आमकां आमी वस्तूर काण घेतना ब्रँडेड असलेंच जायगी, वा हर एक पटी आमकां जेवण हॉटेलाचेंच जायगी. थोडे संगती आमी गमनाक दवरूचें भोव गरजेचें जावन आसा. एक व्हरत्या विशयाचेर तुमी एक झळक दिली आनी विटॅमिन एन ताचो महत्व कितें म्हूण तुमी कळयलें. आतां आमच्या भुरग्यांची जिणी, हर एका आवय बापायन चिंतचें आमच्या भुरग्यांक एक धादोशी जिणी, खुशापणाची जिणी जायचे म्हूण. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें सिस्टर? थोडे दिसा आदीं हांवें एक कुटुंबाक भेट केली आनी थंयसर ल्हान भुरगो आसलो, पयल्या क्लासीचो भुरगो. आनी तो भुरगो म्हज्या लागीं म्हणूंक लागलो, सिस्टर म्हजो डाडा मिलियनेर म्हणून. म्हळ्यार म्हज्या डाडा कडेन मस्त पयशे आसात म्हणूंक लागलो. घरच्यांनी प्रत्येक तरान त्या आवयन ह्या भुरग्याचेर असलो प्रभाव घाला आनी असले अभिप्राय वतला. आतां ही अभिप्राय काण घेवन हो भुरगो व्हड जातना, दुबळी म्हणटना, तांकां देखतना हाका ल्हान म्हूण बगता. आमच्या भुरग्यांक दुर्बळी जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, भुरग्यांच्या मोतीक वचनासतना पळोवचें जागृत आवय बापायचें. खंयच्याय संगतीन सादें जिवीत, सादी जिणी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जायचें. नातर भुरगीं व्हड जातना वायटाक वा नाना तरेच्या समस्याक संपडटात. आनी घरांत आशिल्ल्या आमच्या कामागारांक तांकां मनान लेखचें, गौरव दिवचें हें आमच्या आवय बापायनी शिकयचें. आतां ह्याच विशयांत हांव मुंदरून वेता समानता. कित्याक म्हळ्यार आजकाल भुरगीं विविध जाग्यार दुसऱ्या भुरग्यां सांगाता मेळटात, मिंगल जातात म्हणटा. त्या दळा एक आतां विशय आयली आतां अंतस्त पयशांची. आनी एक विशय जावन पुरो विविध रितीचे व्यत्यास आसतात समाजींत. देखून आमी सर्व एका मनाची आनी एका काळजाची, एका समानतेचे म्हण सांगले एक भावन आमच्या भुरग्यांतय एक रुपीत करूंक आवय बापायची जबाबदारी कशी आसता? ग्रेस्त आनी दुबळो हें आमच्या समाजांत मात्र, ओके, तें आमच्या दोळ्यांक मात्र. पूण देवा मुखार भुरग्यांक ग्रेस्त दुबळें हर एकच. देव भेदभाव करना. ग्रेस्त जावं दी, दुर्बळ जावन तांचो मोग करता, तांकां पालन पोशण करता, तांकां शाबीतायेन राखून व्हरता. पूण आमी आवय बापायनी भुरग्यांक दिवंक शिकोवना, काण घेवंक मात्र शिकयलां. दाखल्याक सांगचें तर आदीं भुरगीं आवय बापाय सांगाता मिसाक वेतेलीं.
आनी कुटुंबांत कितलीय दुर्बळकाय जिणी आसल्यार एक इल्लेशे पयशे म्हणे भुरग्यांच्या हातार काणयेक घालूंक दितले. पूण आज भुरग्यांक तसली संवय करनात आवय बापूय. अशें आदलीं भुरगीं पयल्याचें ती काणयेक गेल्ले उपरांत तांकां हे बगतले आमी हेरांक दिजे, हेरांचो मोग करीचे म्हणून, आनी हेरांक दिवचें, हेरांचो काणयेक दिवचें हे जेजू क्रिस्ताचे गूण जावन आसात. आनी हे गूण आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणीर तावन शिकयचे. मुखलो विशय जावन आसा स्ವಂತ निर्धार. ह्या विशयांत सांगचें जाल्यार तुमकां व्हरतो अनुभव आसा आनी तुमच्या अनुभवांत व्हरती माहिती तुमच्या लागीं आसा. स्ವಂತ निर्धार म्हणटाना आजकाल आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या भुरग्यांनी स्ವಂತ निर्धार घेवचे विशयांत हांव चिंतिना थंयसर एक अवकाश आसा म्हूण. कित्याक जे कितें भुरग्यांनी जायचे आमचे वडील आमच्या भुरग्यांनी अशें जायचें म्हूण ताणें चिंतचें आसता. पूण भुरग्यांक स्ವಂತ निर्धार घेवंक साध्य आसा. खंयच्या ह्या परिस्थितींत केदाळा भुरग्यांनी स्ವಂತ निर्धार घेवयेत. भुरग्यांच्या वाडावळीचेर वंदून ताणें निर्धार काण घेवंक आसा. आनी हो निर्धार भुरग्यांनी ल्हानपण काण घेवंक आवय बापायन शिकयचें. हांवें सांगलें एका मेटांतावन भुरगीं 10 मेटां काडूंक शिकतात. जर तर भुरग्यान काडिल्लो निर्धार सारको ना तो आवय बापायन त्या भुरग्याक सारकें करचें काम वडिलांचें जावन आसा. म्हज्या कडेन एक भुरगो आयलो 8व्या क्लासीचो आनी तो एक दीस करियर कावन्सिलिंगा विशीं माहीत काण घेवंक आयलो आनी एकलोच आयलो भुरगो. हांवें तक्षण आवयक फोन करून विचारलें ताचे नंबर काण घेवन तुमचो भुरगो म्हज्या लागीं आयला, तुमकां कांय विशय गोत्ता आसात गे, कळीत आसात गे म्हणून. तेदळ आवय म्हणा लागली वय सिस्टर ताणें म्हज्या कडेन सांगून ताच्या बापाय लागीं विचार तो तुमच्या कडेन आयला. पूण भुरग्या कडेन उलयतना भुरगो म्हणलो हांव ल्हानपणानूच खंयचेय विशय काण घेवचे जाल्यार हांव चिंततां आनी म्हज्या पेरंट्सां कडेन विचारतां. म्हाका एक भोव खुशी जाली भुरग्याचे निर्धार पळोवन. 8व्या क्लासीचो भुरगो आतांच मुखार कितें जायचें म्हणलें निर्धार काण घेवंक शिकला. जर तर हो शिकला आवय बापायचें प्रेरण, आवय बापायचें मार्गदर्शन जावन आसा. त्या देखून हांवें आतां म्हणलें भुरग्यांक ल्हान तावन म्हणल्यार ल्हान प्रायर तावन तांची ल्हान कामां ताणें सुरू केल्यार खंडीत जावन भुरग्यांची वाडावड सुडाल रितीन जाता, ना तर तांकां बांदून गेल्ल्या बरी जाता. अशें म्हणटाना खंयचेय विशयान जावन दी पयलीं भुरग्यांक तांकां एक अवकाश दिवचे निर्धार करूंक आनी हो निर्धार ल्हानपणी तावन करूंक भुरग्यांक माहिती दिवचे. वय ल्हानपणारच एक असलो खेरीत गरजेचो निर्धार करतना आमकां उरतो संतोष भोगता. पूण असलो एक निर्धार एका भुरग्यान एक सकारात्मक रितीर पॉझिटिव्ह रितीर काण घेवचे जाल्यार कसल्या वातावरणाची थंयसर गरज आसा. कुटाम म्हणल्या तक्षण चड उणें जाता आनी हर एक कुटाम हर एकल्याचें कुटाम तें समान आसा समानता आसा म्हूण सांगूंक जायना. इल्लें चड उणें जाता या थोडे समस्या आसतात. पूण ते सोड दोडकन त्या कुटुंबांत जीव असो आमचो कायदो. सबर पोवटी आवय बापाय रडतात म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात. भुरग्यान इल्लेशें करेक्शन केल्यार वा तांकां समजुणें दिल्यार भुरग्यांनी म्हणचें हांव घर सोडून वेता म्हणून. 6व्या क्लासीचें भुरगें म्हज्या लागीं आयलें आनी म्हणा लागलें हांव हॉस्टेलांची येता म्हणून. हांवें विचारलें कित्याक तूं हॉस्टेलांची येताय. सडावत भुरगीं हॉस्टेलांत रावूंक आयकनात, तांकां घराच रावूंक जायचे. पूण हीं भुरगें आपूण हॉस्टेलांत रावून शिकता म्हणा लागलें. कित्याक म्हणल्यार थंय माय सुन्याचें झगडें ह्या भुरग्याक सोसूंक जावना, त्या खातीर आपूण हॉस्टेलांत रावन म्हणी म्हजें शिकप मुंदर सिता म्हणटा. आतां तुमी निर्धाराच्या विशयान सांगलें. आतां ह्या निर्धाराक पूरक जावन आनेक विशय तो जावन आसा तालेंतां. कित्याक देवान हर एकल्याक विशिश्ट रितीर ताच्याच सारकेचो रचला तरी आमकां आमच्या भुरग्यांक हर एकल्याक विशेश देण्यांनी ती नेटयला. पूण म्हज्या लागीं आसलें देणें म्हज्या भुरग्या लागीं आसता म्हूण सांगूंक जायना. तवळ असल्या तालेंतां आमच्या भुरग्या थंय आसतना ही तालेंतां उर्जिताक हाडच्या विशयांत आवय बापायचो पात्र कसलो. आतांच्या भुरग्यां कडेन सबार तालेंतां आसात. ती तालेंतां तांचे कडेन आसात म्हूण समजून आवय बापायन त्या प्रकार प्रेरण दिवचें काम वडिलांचें जावन आसा. जर तर ती तालेंतां तांकां कशीं उर्जीत करूंक कळनात आवय बापायन साकार दिवचे. आनी हाच्या विशयांत हांवें पयलें सांगलां अवकाश आसा. एप्टिट्यूड टेस्टा विशयांत हांवें वस्तू पटी पयलें हांवें सांगलां
खंयच्या संगतीन तांकां आसक्त आसा तें पळोवन ह्या प्रकार तांकां मार्गदर्शन दिवचें आवय बापायचो कायदो. 12वी शिकून आसचें भुरगें एक दीस आयलें आनी म्हणूंक लागलें, सायन्स स्टुडंट, हांव म्हजें सेकंड इयर PUC जाल्ल्या उपरांत हांव सायन्साक मुंदरशें हांव आर्ट्स काण घेता आनी BA LLB करता म्हणूंक लागलें. पूण आवय बापायन ताचेर प्रेशर घालो, ताका वत्ताड घालें आनी ताका जोर करून इंजिनियरींग करूंक सोडलें. मोदेंच इंजिनियरींग ताणें बंद करीचें पडलें. कित्याक म्हणल्यार चेडूं केन्ना ताका वळख जालें. थोडे फावटी आमच्या स्वार्था खातीर, आवय बापायच्या स्वार्था खातीर भुरग्यांचें भविश्य आमी पाड करता. ताच्या बदलाक भुरग्यांक समजोवन बऱ्या तरेन तांच्या आसक्त पळोवन भुरग्यांक आमी तांची आशा कितें म्हण समजयल्यार भुरगीं फुलां बरीं फुलतात, ना तर फुलां बरीं तीं भोंवतात. त्या खातीर भुरग्यांची आमी मस्त जतन काण घेवंक आसा. खंयच्या वाटेक तांकां पावयचें आनी खंयचें मार्गदर्शन दिवचें म्हणून आमकां समजना जाल्यार ह्या कोणाय कडेन कावन्सिलरा कडेन भेट करून ताणें ती भुरग्यांक एप्टिट्यूड टेस्ट दिवन वा करियर कावन्सिलींग दिवन मार्गदर्शन दिवचें आवय बापायचो कायदो. भुरगीं आमच्या कुटुंबांतलो संतोश आनी आमचें व्हरतें स्वप्नाचें दायज. ह्या भुरग्यांक त्या एका आमी जें कितें चिंताव भुरग्यांनी बरें जायचें म्हण, पूण त्या बऱ्या वाटेक वचाचें जाल्यार शिस्तेची गरज आसा. तर एका घरांत एका भुरग्यांक बऱ्या फुडाराक पावोवंक शिस्त खंयच्या रितीर आसूंक जाय? आमच्या इस्कॉलांत आमी पळयलां थंयसर टायम टेबल आसता, वेळाची पट्टी आसा. आतां इस्कॉल म्हणटाना सकाळीं तावन सांज म्हणसर थंयसर पाठ आनी हेर चटवटिके चलूनच वेतात. पूण आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांक टायम टेबल आसा गी, शिस्त आसा गी, घरांत वेळापट्टी आसा गी, म्हण तें आमी जाणा जावंक जाय. घरांत खंडीत जावन मागणें आसा, मनोरंजन आसा, हेर चटवटिके आसा. आवय बापायक भुरग्यां सांगता उलोवंक टायम आसाचे. त्या देखून हें सक्कड करूंक एक वेळाची पट्टी, एक टायम टेबल आसल्यार भुरग्यांक प्रयोजना पडटा. आनी भुरगीं जर तर हाचो उपयोग केल्यार आवय बापायक मुखार सलीस जाता. आनीक विशय सांगचें जाल्यार आमचीं भुरगीं भायर वेतात मस्तपटी, खंय वेतात, कोणाकर वेतात म्हूण आवय बापायक कळीत आसना. आतां कोचिंग सेंटरां आसात, ट्युशनां आसात आनी फ्रेंड्सांकय मेळोवंक येतात. आवय बापायनी भुरग्यांक देवा सांग शिकयचें, दोतोरनीक धाडूंक, क्रिस्ती शिक्षणांत, क्रिस्ती बाबर्थांत वाडयचें. आमच्याच इगर्जांनी भुरग्यां खातीर नाना तरेचे चटवटिके आसात, हेर चटवटिके दिवनूच आसतात फिरगजांनी. इगर्जेंत संघ संस्थे आसतात, YCS, ICYM आसा. भुरग्यांच्या प्रायेक लागून तांकां हर एका संघ संस्थेंत तांकां भरती करचें काम आनी सांगातपण दिवचें आवय बापायचो कायदो. आनी अशें भुरग्यांक 10 वर्सां भितर, भुरग्यांक जल्मातावन 10 वर्सां भितर आमी कितें बावडतान शिकयता गे तें तांच्या सबकॉन्शियस मायंडांत रेकॉर्ड जाता, तें फॉर्म जाता. तवळीं भुरगीं बावडतान वाडटात आनी समाजांत ती एक बरी नागरीक जावंक साध्यता आसा. दोतोरनीक धाडचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमी मस्तपटी पळयता आवय बापाय ट्युशनाक धाडटात पूण दोतोरनीक धाडिनात. आनी थंयसर बावडतो भुरग्यांचो खंयी चुकल्या बरें जाता. मुखल्या फुडाराक भुरग्यांकी नश्ट जाता, आवय बापायकी नश्ट जाता. आतां कुटुंबांत आनी चलत्या जिवितांत आयकूंक मेळचो एकच शब्द टायम ना, फूल बिजी. पूण पळय, आवय बिजी, बापूय बिजी, हर एका रितीर बिजी. पूण भुरग्यां सांगता तो एक थोडो वेळ तरी खर्ची नातल्यार त्या भुरग्यांक कुटुंबाचो संतोश खंय फावो जाता. देखून आवय बापायनी भुरग्यां संगी खंयच्या रितीर तांचो टायम थंयसर खर्चूंक जाय या एडजस्ट करूंक जाय, ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? भुरग्यांक जतन घेवचें एक व्हडलें जबाबदारीचें काम. आमी हाच्या पयलें सांगलें हें एक मिसांव. आतां हें काम करीत जाल्यार आवय बापायक त्याग करूंक आसा आनी सॅक्रिफायस करूंक आसा. आतां आवय बापायन भुरग्यांक दिल्लो वेळ तांच्या मुखल्या जिविताक प्रयोजनाक पडटा आनी आवय बापायक हें फायद्याचें पडटा. एक फावटी भुरगीं म्हणटा म्हज्या डॅडा ऑफिसान काम करता
मम्मी काम करता तांकां म्हाका टायम दिवंक तांकां वेळ दिवंक तांकां वेळ ना म्हणटात आवय बापायक. आनी आवय बापूय सदांच मोबायलार आसतना भुरगीं म्हणटा तुमकां मोबायलाक दिवंक मोबायलार उलोवंक टायम आसा म्हाका दिनात. तशें म्हणटना मुखल्या जिवितांत हांव जेजू कडेन मागतां म्हाका एक मोबायल जावनूच तूं रस, कित्याक म्हळ्यार मोबायलाक तुमी मस्त वेळ दितात म्हाका वेळ ना म्हणटात. अशेंच थोडे फावटी भुरगीं आमकां येवन सांगतात म्हज्या मम्मीक सांग म्हज्या डाडाक सांग म्हाका इल्लो वेळ दिवंक. आमचे कडेन सगळें आसा सवलती आनी पुरो आसात पूण आवय बापायक आमचो मोखरसो इतलो वेळ ना म्हणून. कुटुंबा जिवितांत अनेक भारी बेजारायची गजाल तें जावन आसा स्पर्धात्मक मनोभाव. तें कंपॅरिजन करचें म्हळ्यार आवय बापायन सांगचें तें पळय हें पळय हाका पळय ताका तशें आसा तुका कित्याक तशें ना. असले एक स्पर्धात्मक चिंताप या कंपॅरिजन चिंताप भुरग्याचेर कसो वायट परिणाम घालूंक साध्य जाता? स्पर्धो जाय पूण कीड स्वभाव असो स्पर्धो भुरग्यांक पाड करता. आवय बापायचें एक आतां फॅशन जावन गेलां. आमच्याच भुरग्यांक आपल्याच्याच भुरग्यांक क्लासीच्या भुरग्यां सांगाता शेजारच्या भुरग्यां सांगाता कुटुंबादारांच्या भुरग्यां सांगाता कंपेर करचें तुलन करचें. अशें भुरग्यांक एक शॉक भोगता धोको भोगता. एक भुरगो आयलो आनी म्हणूंक लागलो सिस्टर म्हाका म्हज्या क्लासींत एक रॉनी म्हणलो भुरगो आसा ताका एक पुटी हांवें बूद शिकयचें. कित्याक म्हणल्यार म्हजी मम्मी सकाळीं जावन सांज म्हणसर पळय त्या रॉनीक तो बरे मार्क्स काडटा. रॉनीची आवय बापायक भुरग्या वयर मस्त खुशी जाता. हर एक पुटी रॉनीक पळय रॉनी शिकता रॉनी बरे मार्क्स काडटा म्हणटा. आनी अशें म्हणटाना एक पुटी ताका बूद शिकयलें म्हणून ताचो नोट्स काण घेवन इंग्लीश नोट्स काण घेवन ताणें पिंजलो आनी ताच्या डस्टबिनान घालो. भुरग्याक इतलो राग आसलो गे एक पुटी त्या रॉनीचें नांव ताका आयकूंक नाका आसलें. अशेंच आमी आमच्याच भुरग्यांक आनेकल्या भुरग्याच्यान तुलन केल्यार तांकां तें पसंद जायना. आमी आमकांच चिंतया आमी आतां कामाक वेता प्रिंसिपलान जावं दी आमच्या बॉसान जावं दी या मॅनेजरान जावं दी आमच्या कामा वयर दुसऱ्या वयर कंपेर केल्यार आमकां बेजाराय भोगता. तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमी केदाळय तुलन वा कंपेर करूंक नजो. भुरग्यां कडेन आतां सांगलें बरें सबार देणी आहात सबार तालंत आहात आनी भुरगीं सोंपतात त्या तालंता वरवीं देण्या वरवीं. कशें आमी एक गार्डनाक आमच्या भुरग्यांक गार्डनाक एक संबंद करयत. त्या गार्डनाक सबार तरेचीं फुलां आसात. आमी सांगूंक जायना गुलोब सोबीत दिसता झेनिया प्रास गुलोब सोबीत म्हणून. झेनियाकी ताची सोबाय आसा गुलाबाकी ताची सोबाय आसा या गोंड्याक जाल्यार ताचीच सोबाय म्हणलें आसा. तशेंच आमचीं भुरगीं हर एकल्या भुरग्यांक तांची देणी आसात त्या देण्या प्रकार तीं सोंपतात. क्लासींत एक भुरगो या एका भुरग्याक एकच लेखाचे मार्क्स मेळ्ळे म्हणून एकल्या भुरग्याचें पेपर काण घेवन ताका एप्रिशिएट करन ताच्या विशयांत उलयल्यार आनी भुरग्याक भोगता. त्या देखून भुरग्यांच्या मुखार एकलें गूड आनी एकलें बॅड म्हणूंक जायना. कुटुंबान जावं दी इगर्जेन जावं दी या इस्कालान जावं दी आमच्या भुरग्यांक आमी गौरव दिवंक आसा मनान लेखूंक आसा. खंयच्याय संगतीन तांकां तरबेत करचें वा तुलन करचें कंपेर करूंक नजो. आतां कमिंग टू द नेक्स्ट पॉयंट 24/7 थोडे आवय बापाय तांच्या भुरग्या विशयांत चिंतून आसात ताचोच जोप तांकां. असले एका चिंताप त्या भुरग्याच्या फुडाराचेर कसलो परिणाम घालता ह्या विशयांत कितें म्हणटात तुमी? भुरग्यांची जतन घेवचें आवय बापायचो कायदो पूण ओवर प्रोटेक्टींग करूं नजो हें भुरग्यांक पाड जाता. कुटुंबांत शिस्त आसा जे ताका एक मीत आसा तें मिरवूंक नजो. मागीरच्या जिवनांत कितें जाता की म्हणल्यार काजार जाल्ल्या उपरांत आमच्या कुटुंबा जिवनांत जर तर ओवर प्रोटेक्टींग केल्यार एक चरको भुरगो आवयचेरच हुंदून रावता. काजार उपरांत आवयन सांगलेंच आयकता आवय कडेच सगळें विचारता. चेडूं भुरगें जाल्यार काजार जाल्ल्या उपरांत आवय कडेन वचून रावता. हें ओवर प्रोटेक्टींग जाल्ल्या भुरग्यांचें लक्षण. आवय कडेन रावल्या उपरांत आवयचें घरा बरें जाता आवयच्या घरचें उदक बरें आवयच्या घरा नेटवर्कींग आसा आवयच्या घरा वचूंक रस्तो आसा आवयच्या घरच्यांच उलयता शिवाय घोवा गेल्ल्या कुटुंबांत ताका संबंद उणें जाता. त्या देखून
आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणी आमी शिस्त शिकयल्यार आनी ओवर प्रोटेक्टींग करना जाल्यार खंडीत जावन भुरगीं एक कुटुंबान जिवीत बांदून हाडूंक साध्य जाता. आतां आमचे आवय बापायक भुरग्यांचो मस्त हुस्को तांकां बरो फुडार दिजे देखून कितले कश्ट जाल्यार व्हडना तांकां बरें शिकप दिजे. आमकां शिकोवंक तांकां नातले आमच्या भुरग्यांक एक बरें शिकप दिजे म्हूण सांगलें एक भावन हर एक आवय बापायच्या काळजा मनांत आसा. पूण हे आजकालची परिस्थिती पळयतना भुरग्यांचें शिकप चडोन आसा. भुरगीं शिकतात शिकपाच्या लेखान हांव कांय सांगिना भोव वर्ते शिकप ते शिकतात. पूण कुटुंबा जिवितांत पळयतना आवय बापायक मर्याद दिवची आवय बापायक गौरव दिवचो तो उणें जावनूच आसा. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? भुरग्यांनी वाडून येतना शगवणांनी वाडून येवंक जायचे. भुरग्यांक शिकप आसल्यार तें एक ताणें बऱ्या खातीर उपयोग करचे परेन जायचे. ना जाल्यार भुरग्यांचें शिकप व्यर्थ. हें भुरग्यांचें शिकप पात्रा वयर उदक घाल्ल्या बरें जाता. तें एक बऱ्या जरी बरें वाडून वचूंक जायचें. भुरग्यांक कितलेंय शिकप आसूंक पुरो या कितलेंय मुखार येवंक पुरो पूण भुरग्यांनी जाणवायेन ग्रेस्त जायचें आनी ही ग्रेस्तकाय दिवची देवान. त्या देखून भुरग्यांनी ती दिल्ली ग्रेस्तकाय जाणवायेची ग्रेस्तकाय ती बऱ्या तरेन सांबाळूंक आसा. नांतर भुरगीं वांकड्या वाटेक वेतात. येदोळ पर्यंत आमी ह्या खेरीत विशयाचेर भोव अपुर्बायेची थोडी भासाभास आमी चलयली आनी वर्ती माहेत तुमी आमच्या पळोवप्याच्या वचीर तुमी उक्ताडाक हाडली. आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आमी आसतना ह्या भुरग्यांच्या भविश्या विशयांत ह्या फुडारा विशयांत आमी सांगचें जाल्यार भुरग्यांचो फुडार आवय बापायच्या हाती आसा. भुरग्यांचो फुडार आवय बापायच्या हाती आसा. तर ह्या म्हत्वाच्या उतरा विशयांत तुमचे अभिप्राय या तुमची जाणवाय आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया. आमी म्हणटा मनेये मगुविನ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಂದೆಯೇ मगुविನ गुरू म्हणटा. अशें म्हणटाना आवय बापूय भुरग्यांक मेस्त्री आनी गुरू. कशें कुंभाराच्या हातांत माती आवय बापायच्या हातांत भुरगीं. तें खंयच्या आकाराक हाडिचें खंयच्या रुपाक हाडिचें म्हणलें कुंभाराक आनी आवय बापायक जाणवाय आसूंक जाय. तवळ मात्र बरीं आयदनां आसतात आनी बरीं भुरगीं आमकां मेळटात. शगुणी भुरगीं आमकां मेळोंक साध्य जाता. आवय बापायनी भुरग्यांचेर भरवोसो दवरचें. दुबाव करचो ना. विश्वास तांचेर दवरचें. दुसरें भुरग्यांक शिकपा थंय आनी हेर चटवटिके थंय तांकां मायेत दिवंक आसा. आनी भुरग्यांचेर आवय बापायनी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या सैऱ्या दैरांचेर घोवा गेल्या कुटुंबांत जावं दी आवयच्या कुटुंबांत जावं दी सैऱ्या दैराचो मोग तांकां ल्हान आसतनाच शिकयचें. आजकाल भुरग्यांक सैरी नाकात फ्रेंड्स मात्र जायचे. अनेक भुरगीं ल्हान आसतना येदोळूच सांगलें क्रिस्ती शिक्षण भोव गरजेचें. भुरग्यांक ट्युशन दिल्यार पावना. भुरग्यांक विजनय दिवचें. अशें घरांत कुटुंबांत जावचें फेस्तां परबो आनी देवबिरांत भुरग्यांक शिकयल्यार भुरगीं बऱ्या तरेन वाडोवंक साध्य जाता. आजकालचीं भुरगीं मोबायलार आनी तांत्रिकांत बारी स्मार्ट मस्त मुखार आसात. त्या देखून आमचीं भुरगीं यात्रिका जालांत. भुरग्यांक आवय बापायचो मोग ना. सैऱ्या दारांचे संबंद उणें जाला. हे पोर आमी भुरग्यांक बऱ्या तरेन शिकयल्यार भुरगीं बरीं नागरीक जातात. आनी कितें बरें आसा तें आमी काण घेवचें. कितें पाड आसा तें आमी पयस दवरूंक शिकयचें. अल्या वर्तू लाताव न्हू आमकां सुडका लाबायची. वडिलां जावन आसात तीं मलगड्यांनी बऱ्या रितीचे उलोवण्यांत आनी बरी जिणी ताणें रुपीत करूंक प्रयत्न करीचे. देव बरें करूं सिस्टर. येदोळ पर्यंत कुटुंबा जिवीत आवय बापाय आनी भुरग्यांक एक बरें भविश्य आनी ह्या विशयांत आवय बापायची जबाबदारी भोव अपुर्बायेन विविध आयामाचेर आमी हांगासर भासाभास कार्यक्रम चलयले आनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत भुरग्याच्या बरेपणा खातीर घे जाय जाल्लो निर्धार कसलो आनी खंयच्या रितीर आमकां एक कर्तव्य बांदता ह्या विशयांत तुमी भोव वर्त्या रितीर तुमची जाणवाय आनी मायेत आमच्या पळोवप्या समोर तुमी उक्ताडाक हाडली. आनी आतां आमी कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसा. येदोळ पर्यंत आमी भासाभास चलयला. विविध विशयाचेर आमी आमची चर्चा हांगासर जाल्या. पूण
आमचे पळोवपी आतां राखून आसात, आमचे आवय बापूय, आमची वडिलां, आमची भुरगीं सर्व हांगासर राखून आसात. तर येदोळ पर्यंत आमी चलयल्ल्या सर्व विशयाचो सक्कड सांगातपण घालून तुमी एक निमाणो संदेश आमच्या पळोवप्यांक दिवंक हांव तुमचे लागीं विनवणी करून आसा. भुरग्यांचें पालन पोशण करचें एक व्हडलें जबाबदारीचें काम जावन आसा. हें एक मिसांव जावन आसा. आयचो संवसार जावन आसा चंचल. कितेंय जावंकू कितेंय घडोवंकू साध्यता आसा. ह्या संवसारांतून भुरग्यांक बरी वाट दाखोवचो काम आवय बापायचें जावन आसा. शिस्तीन आमच्या भुरग्यांक सांबाळूंक आसा आनी ही व्हडली जबाबदारी आवय बापायचेर आसा. आवय बापायंक म्हजी खालती विनंती, तुमच्या भुरग्यांक मोग दाखया, तुमच्या भुरग्यांक वेळ दिया आनी क्रिस्ती मौल्यांत तांकां शिक्षण दिया आनी भुरग्यांक बऱ्या तरान वाडया म्हणून म्हजी खालती विनंती म्हूण सांगून हांव समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सिस्टर. थँक्यू व्हेरी मच. कित्याक आज आमच्या कुटुंबा जिविताक गरजेचो विशय तुमच्या अनुभवान आमच्या पळोवप्या संगी सर्व विक्षका संगी तुमी वांटून घेतलो आनी अमोलीक जाणवाय आनी माहेत भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर तुमी दिल्ल्याक सर्व दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व पळोवप्याच्या नांवी, सर्व आवय बापायच्या नांवी आनी आमच्या सिबंदेच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावांत देव निरंतर बेसावन दिवन दी. हें तुमचें वर्तें संपूर्ण कावन्सिलिंगाचे मिसांव हर एकल्याच्या जिवितांत घरांनी कुटुंबांनी एक वर्तो प्रकार उजवाड जावन थंयसर तो मुंदरून वचून दी आनी तुमकां देव बळ भलायकी लांबावक दिवन दी. तुमच्या मिसावान तिरासाण दिवन दी आनी मुखल्या दिसांनी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे तुमची सेवा वावर निरंतर हर एकल्यांक वर्त्या फायद्याचो जावं दे म्हणल्या आशयाकाल परत एक फावटी तुमकां हांव म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान कुटुंबाचें जिवीत अपुर्बायेचें आनी कुटुंबांतलीं भुरगीं नकतेरां आमच्या संतोशाची आनी समाजीच्या परसळाची. कशें आमी भुरग्यांक वर्त्या मोगान आनी तशेंच जबाबदारेन व्हड करूंक जाय. फुडारांत तांकां येवची सवालां कशें आमी चॅलेंज काडून घेवन ती फुडें करूंक जाय ह्या विशयांत भोव वर्त्या रितीची जाणवाय आनी माहेत आमच्या धर्मभयणीन येदोळ पर्यंत आमचे मुखार उक्ताड आयला. वो वर्तो अंको हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच संपूर्ण कावन्सिलिंग सेंटराक तुमचो वर्तो पाठिंबो दिया. कोणाकी जर तर कावन्सिलिंगाची गरज आसा खंडीत जावन आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाची मानादीक सिस्टर डॉक्टर जुडी लुईस वर्ती सेवा दिवंक राखून आसा आनी त्या संपूर्ण कावन्सिलिंग सेंटराचे नंबर संपर्क करूंक हांगासर तुमचे मुखार आमी येदोळ पर्यंत ते प्रदर्शीत करूनच आसा. केदणाय कोणाक गरज पडल्यार ताचो तुमी वर्तो फायदो घेवंक हांव तुमचे लागीं विनवणी करून आसा आनी आमचो मुकळो अंको आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद असोच आसून दी. येदोळ पर्यंत तुमी दिल्ल्या अमोलीक सहकाराक हांव विनोद गंगवळी म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.